आनी हेल्थ मिनिस्टर आहा पळय आतां तिजेर कितें कितें उलोवन असो गेला कितें अजून पब्लीक तूं अजून नवो आहा म्हणटा तो पॉलिटिक्सान तुका गरज आहा कमिटी मागता पळय तुका कन्सिडर सुद्दां करना ते करचो ना अशें मिनिस्टरान डायरेक्ट म्हटलेलें आसा पयलू म्हणजे बरें जालें आयज मिनिस्टर आपल्यानी तोंडानूच सांगलें की तूं सांगता तें करता म्हणून कारण हरशीं म्हणून तो कांय करीत ना आनी आयज तेणें आपणाच्या तोंडान सांगलें की आपूण तूं सांगता तें करचें ना म्हणल्यार आयज अशें जालां जो रिप्रेझेंटेटीव आसा एक एसेंब्लीन आमकां निवडून जाय अशें न्हू तो आतां येता वयता कोणाकूय सांगता बाकीच्या खूब जाण 18 वर्सांचे भुरगे 22 वर्सांचे भुरगे गेल्या त्या फावटी तुमी आयकलां आसतलें IITचे जो प्रकरण जालो त्या टायमार 18 वर्साचे 22 वर्साचे भुरगे आपणाक आयले करतले काय म्हणून आनी मागीर तोच आपुणूच म्हणून लागलो कोण IIT हाडटा ते आपूण पळयता यू टर्न मारलो आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जो मेळावली IIT प्रकरण जो जाल्लो तेजे नंतर तेजो हाल कितें जाल्लो तसो तो बॅकफुटार गेलो आनी कशें रेवल्युशन घडलें ह्या 70 भागांत हें सगळ्यांक खबर आसा आनी आयज ताका दिसता की हो नवीन आमदार आसा नवीन आमदार जाका निवडून हाडला जो एक रुपया पासून कोणाक वाटिनासतना निवडून येयल्लो आसा आनी ताका दिसता तेजें कांय काम करचें कांय फरक पडना काय काम म्हणजे स्पेसिफीक तेणें कमिटीचें म्हणटा कमिटी तेच म्हणटा तें एक काम आसा जें काम ऑफिशियल गॅजेटाचेर आसा विजिटींग कमिटी पयलू जो सरकार आसा हेज्या पयलू जाल्ली आसा आनी हेज्या पयलूय विजिटींग कमिटी आसली आनी लोकल जो MLA आसा हांव सांद्रे मतदारसंघ जाल्यार सांताक्रूज मतदारसंघाचो लोकल MLA त्या विजिटींग कमिटीर आसता आनी मेंबर्स आसता आतां ही विजिटींग कमिटी करपाचें हें जो रायट आसा तो मिनिस्टरान खरें म्हटल्यार करपाक जाय आनी हेजेरूच हांवें काल पासून विधान केलें की हें जावपाक जाय हेज्या पयलू ह्याच मिनिस्टरान ह्याच विधानसभेन एश्युरन्स दिल्लें की ही विजिटींग कमिटी जी आसा ती आपूण करून दितलो म्हणून तुका आनी तुजें कितें आसा तें मेमोरेंडम दिवचें म्हणून आतां आमी मेमोरेंडम दिलें आमी ताका सांगलें की बाबा हें जावचें म्हणून पण अजून पर्यंत ती विजिटींग कमिटी जावंक ना आनी आयज तेणें परत सांगलें तो आपूण कांयच करपाचो ना म्हणून सो हितून इतलेंच कळटा की हो BJP सरकार सबका साथ सबका विकास जो म्हणटा पळय ही फोटिंगपण आसा आतां हितून तेणें आपणाचेच हितून सांगलें की आपूण करची ना म्हटल्यार हितून सबका साथ ना आनी सबका विकासूय ना कारण आयज ज्या GMCन कितें कितें उरल्या कितें कितें इरेग्युलेटीज जाता जावं कितें कितें जे मेंटेनन्स वर्क जावंक ना आनी हेजे खंय ना खंय हे विजिटींग कमिटीचे मेंबर हायलायट करतले सांगतले सो हेका लागून खंय ना खंय हे लिपचेल्यान खेळटा आनी हांवें काल पासून सांगलें कॅज्युलिटीची आतां तुमी प्रेस बसून गेले ना वचून पळया कॅज्युलिटी जी आसा तिची हालत कितें जाल्या ती जो हांगा येवन व्हडले व्हडली हें सांगता व्हडली व्हडली भाशणां उलयता वचून तुमीच पळया प्रेस भाव म्हणटा हांव फोटींग न्हू हांव समज पॉलिटिक्स करता गोवा मॉडल म्हणटा हय गोवा मॉडल म्हणटा आनी हांव फोटींग समज हांव फोटींग तुमी आयच्या दिसा वचून पळया कॅज्युलिटीची हालत कितें जाल्या ती कॅज्युलिटीन कशी लिकेज जाता ती वयर जो सिलींग आसा तो कसो पडला तो आनी अशें बाकीचे खुबशे आसा आनी तेकाच लागून विजिटींग कमिटी हेल्थ मिनिस्टराक नाका आनी तेका फाल्यां तूं विजिटींग कमिटीक गेलो तर आनी कित्याक घाल हेज्या पयलूय केल्लो आसा फुडेंय करतलो सो अशें न्हू की बाबा तूं हें करची ना लोक पळयता गोंयची जनता पळयता कशी ही फोटिंगपणां चालू आसा ती कशी आयज प्रत्येक तुमी एक बारीक समज आमकां कितें घेवपाक जाय आतां वखदां कितें घेवपाक जाय आयज तुमी पळया ते विलनसान वयचें पडटा आमचे गव्हर्मेंट हितून ती जो वखदां मेळना ती विलनसान वयची पडटा कितली म्हारग ती आयज प्रत्येक तुमी कोणाकूय विचारा पेशंटाक विचारा कितले त्रास जाता ते सो हे जेन्ना त्रास आमी हायलायट करता हितून पॉलिटिक्स कांय ना हितून लोकांचो हित आसा गोंयकारांचो हित आसा आनी तेकाच लागून विरोधान आमी आसा आनी विरोधान आवाज करपाक लागून आसा आमी तुमी सांगता आनी हें करतले तें करतले अशें करतले जेन्ना तुमी करना ते आमी आवाज करतलो हांवूय फुडें आवाज करतलो तेका समज दिसता तूं करिना हें करिना लोक पळयतले लोकांक खबर आसा की कितें घडटा आनी कितें ना तें आनी डिसिजन जो आसा डिसिजन मेकर आसा तो लोकूच आसा आमची सामान्य जनता आसा कोण वयर सकयल जाता पण सगळ्यांक कळटा की आयज सद्याक कितें चल्ला लूट चल्ल्या आनी हें सगळ्यांक दिसता हांवूच सांगिना म्हाका कितलेशे जाण सांगता कितली म्हारग आसा ती वखदां 20 रुपयाची 200 मेळटा आयज तुमी बरे कापूस घेवपाक वता थंय समज कापूस समज 50 रुपयान आसपाक जाय तो 200 रुपया 250 रुपया आसा चॅक करा दोनूय फार्मासींची चॅक करा जी गव्हर्मेंट फार्मास आसा आनी तितून मालूच अवेलेबल आसना जे आमी हें घेता तशें खूब कितें कितें आसा सो तेंय टायम येता पळय जो विश्वजीत राणे म्हणटा मिनिस्टर म्हणटा की आमचें कांय करपाचें ना करूं नाका मात टायम येता पळय कशें एक्सपोज करपाक जाय तो हो आमदार जो तूं म्हणटा पळय हेजें कांय स्टँडींग ना तुमी निवडून येया फुडें येता निवडून येयला विधानसभेन आनी विधानसभेन येवनूच एक्सपोज करपाक जाय प्रत्येक इमॅच्युअर्ड आसा शिकून येवपाक जाय म्हणून हांव शिकूनूच निवडून येयल्लो
आनी लोकांचो बहुमतान येयल्लो आसा. हांवें सान आंद्रेच्या लोकांक म्हाका निवडून दिल्लो आसा. आनी हो जो हें तूं म्हणटा पळय इमॅच्युअर्ड आसा म्हणून, इमॅच्युअर्ड म्हाका म्हणना तूं प्रत्येक जो गोंयकार जो आयज पळयता एक होप म्हणून रेव्होल्युशनरी गोंय पक्षाक आनी म्हाकाय होप म्हणून पळयता, प्रत्येक जाणाक म्हणटा. आनी हेज्या पयलीं तुवें विधानां केल्लीं 70 तुका याद आसा विधानां केल्लीं. आयज तुजे कडेन अपयशी ठरलेलो आसा 70च्या लोकांचे जागे नावार करपाक, आनी तेंच तुका पयर उलयलें तेन्ना तूं खिट्टा तुवें करून दाखोवपाचें. आमी चॅलेंज करता तुका, हांव ओपन चॅलेंज करता. तूं TCP मिनिस्टर आसा आयज, तुजे कडेन रायट आसा, तुका एमेंडमेंट हाडपाक जाय. तूं नाका जाल्ली 39A ची एमेंडमेंट हाडटा. तुका चॅलेंज करता 70च्या प्रत्येक जो 70चे लोक आसा, गांवकार आसा, तेंची घरां नावार कर. देवळां जीं आसा ती देवळां नावार कर. आनी प्रत्येक जो जागो शेतां आसा दोंगर आसा ती नावार कर. आनी मागीर उलय.